चोय आमगेले मरे वॉर्ड नंबर 6 एक प्रोजेक्ट येता सम बंगलोज आर कमिंग सम स्मॉल अपार्टमेंट इज कमिंग आता कितें जाता हेजेर आमी एक संडे पयर मिटींग केल्ली प्रोजेक्ट येता म्हळ्यार आतां आख्खो लोक आमगेलो गुटरेचो जो स्थानीक लोक पळय न्हू तेजो तो लोक आतां विटला हे प्रोजेक्ट पळय येताय न्हू हे फकत प्रोजेक्ट येताय ते जमीन इकित तो पयस कोत्ता प्रोजेक्ट बांदीत तो पयस कोत्ता आनी ऑथॉरिटीज जे परमिशन दिताय न्हू तांकां ते 3 फावटी पयस कोत्ताय आनी लोक सगळो हितून त्रास भोगपाचे सो आतां असलें सिट्युएशन जालां की लोक प्रोजेक्ट म्हळ्यार लोक इटेला सारको सो जेन्ना ते मिटिंगेक आमी विचारलें ते वॉर्ड मेंबराकूय विचारलें वॉर्ड मेंबर म्हणटा आपणाक सांगना सणाक पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलें सो वी एक्सेप्टेड दॅट आर्ग्युमेंट बिकॉज शी सेज आपणाक सांगलो ना आमगे पंच पळय एक्झिना डिसोजा सो शी सेड आपणाक सांगना सणा तेणें पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय दिला वेर दे क्लेम वन पंच नेबरिंग पंच रोजी म्हणलो आहा तेका घेवन म्हणटा ते सायड इन्स्पेक्शन केलां आतां रोज आज थिंगा आमी येयले जाल्यार रोजी म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन आयिल्लो ना शी इज ऑन रिकॉर्ड शी सेज आपणाक सांगिल्लें मरे तेणें ते म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन येयलो ना ओके पंच मेंबराकूय ती म्हणटाय आमी तेका सांगलो ना अशें म्हूण ती सांगताय ओके सो हे आतां हो इश्यू आतां इतलो सिरियस म्हळ्यार तेका देर इज नो प्रॉपर जाय ते भाशेन तेका सिरियसनेस हिंगा ही पंचायत दाखयना आतां तीच भितर आतां दे हॅव एग्रीड टू रिवोक दीस लायसन्स कित्याक तेका थिंगा जायते तेणी रूख आहले आनी ते रूख कातून थिंगा उडय एक्स्ट्रा करून दवरला सायडीन सो दे हॅव पंचायता कडेन तर परमिशन ना रूख कातुराचें परमिशन तेणें पंचायता सबमीट केलें ना आनी पयलो म्हणटा सेक्रेटरी म्हणटा परमिशन आहा मागीर विचारूंक गेले जाल्यार त्या कडेन परमिशन ना सो हे सारकी ग्रॉस इरेग्युलरिटीज आनी आय डोंट नो हाव द पंचायत कॅन गीव सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आनी लायसन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इट इज नॉट वन सिंगल ड्वेलिंग हाउस विदाउट टेकिंग द कन्सर्न वॉर्ड मेंबर्स दीस इज समथींग क्रेजी पूण आतां कितें जालां हिंगा हो पंचायत कितें जालां आमगेलो हो पंचायत इज कंट्रोल्ड बाय तूं जाणा पंचायत इज कंट्रोल्ड बाय वन लीडर आणि प्रत्येक इश्यू जेन्ना आमी सरपंचा विचारताय रिगार्डिंग पंचायत मॅटर्स हेचे मुकोटे फॉर्म हेजे घरांचे ग्रामसभाचे रिकॉर्डिंग आहा पंचायताचे मॅटर तर सरपंचाक विचारले बाबा हे हेल्था वगैरे आमगे हेल्थ प्रोजेक्ट येता तेजे कितें इश्यू विचारले जावं आमगे एक व्हडलो दोंगर 67,000 कन्वर्ट जाला विच इज अ नॉन डेव्हलपमेंट सो हे पंचायताचे इश्यू जर सरपंचाक विचारीत सरपंच तेजेर आन्सर कसो दिना आनी मागीर दुसरे दीस ते आमगे लिडरा बरोबर प्रेस दिता लिडर उलयता आपल्याक कोण विचाराय ताका विचारना काय तुमी सरपंचा लॉस करपा जाय म्हणून सरपंचा हें ते केली उतरां आज तोच येयला थिंगा विचारपाक ते कडेन आज तोच येयला आमगेलो लिडर तेका विचारपाक आनी अशें करून कोण नाकाय म्हणून सांगितलें तेणें दुसरी फाटी तोच लॉस करता आतां म्हणून पयलीं आमी जाता तेन्ना आमी लॉस करताले आतां तेणें लॉस करून गेलो तेका की तुमी दुसरी फाटी अशें करून नाकाय कोणाक वोट ते सारकेच जाय आनी कितें म्हणून तो सांगून गेला बट दीस इज द स्टेट ऑफ आवर कुडतरी विलेज पंचायत आनी वी हॅव ऑलरेडी डिमांडेड सरपंच आनी सेक्रेटरी along with the punch note after now to come and go to a side inspection and to see what is the mess there and it is a clear message हांव सगळे कुत्रे लोकांक सांगू सोदिता जो लोक जल्मला आनी जो लोक हिंगा मोरो सोदिता ते मोर पासून तरी आमी हे वाठारे आमगे सांबाळया बिकॉज आज इतली गरमी जाता आज इतले वयत थिंगा आमगेल्या गांवांत गार्बेज दिस पडटा वयत थिंगा आनी स्पेशली हे कॉलनीज पळयता न्हू थिंगाची गार्बेज दिस पडटा लायक 5 बाग गार्गेल थिंगाची गार्बेज दीस पडटा ना जाल्यार तूं येचो हिंगा आमगे स्थानीक लोक रावता हे घरांत तूं हिंगा सुई वचून चोय गार्बेज दिस पडटा तुका आमगे सांजचो लोक एकठांय करून झाडां पान देवपाक पडटा ती एकठांय करून हुस घाता दीस इज आवर कल्चर हे आमगे कल्चराचो मेस करून उडयले पंचायतान तांकां जाय फकत पयशे पंचायत सपोर्ट करता हे सगळ्यांक पंचायता लागून हे सगळे वाट लागता कितें रिवोक कर म्हटल्यार आतां रिवोक कर म्हणलो आनी हो फकत आमगेले वॉर्ड 6 थोडो लोक हो इश्यू आमी आख्खे गांव भर वचतले आनी प्रत्येक गांवा कडेन आमी बोर्डूय मारतले आतां कोण जर प्लॉट घेता बाय एट योर ओन रिस्क हांकां तुमी पयशे दिवन तुमी हाली गोरवान प्रोजेक्ट घालूंक सोदतले हें जावपाक शक्य ना दीस इज माय चॅलेंज आनी हांव उलो मारता सगळे कोण पण गोंय सांबाळून पळय उलयताय न्हू नारे घालताय ते गोंय सांबाळटले गोंयकार पण तांकां सगळ्यांक आपयता सपोर्ट करा आतां
ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ करे हे चोयल गार्बेज चोयल हे हुंचे पंचायत दिसपण ही गार्बेज चोय ती गार्बेजीन रस्त्यार पावता मुखार पावता सारकी ती मुखार रस्त्यार पावतरी मागीर ती कलेक्ट करपाक येता पोल्युशन बोर्ड तर पासून ती गार्बेज हिंगा आसता आनी कोण पंचायत येता तेणे वास सोंसपाचो आनी थोडे लोक फंक्शनूय करता वयर स्टेरकेसीस ते सायडी आहा सो दिस इज द स्टेट ऑफ कुडतरी पंचायत टुडे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.